आज तुम्ही हांगा कित्याक बसला? आमकां खूब वाज येता आज. खूब हेजे संग वाज येता आणि तुम आनी आतां आमी हांगा बसला ती उठपाची ना बसलेली. म्हणजे फाटले दीस वाज येतलो का आतां ते 2 दीस झाले? आतां खूबूच येता. म्हणले हेणी प्लांट आपलो बंदूच करूं ना ना अजून? ना ना पण आपलं बंदूच तेणी करूंक ना. सगळें काम चालू तेचें आहा. आमच्या पळसकाटार तुमकां खबरच आसा 500 एकर फूट हे आमी कंटी तेचे चालूच आसा ते वासाचे बी आनी आमी पंचायतीन सुद्दां आमी तेचे कितें ट्रेड लायसन आसा ते सुद्दां रिवोक केला. आतां 30 मार्च तेचे लायसन आसा रिन्यू करपाक सुद्दां आशिल्ले ते आमी तेचे रिन्यू सुद्दां करूं ना. तरी पूण येयले लेगीत तेचे चालूच आसा. ते मातशें तुमी मातशें हांगासर कोण आसा ते सीएमाक लागीं सुद्दां हांव रिक्वेस्ट करता खरें कित्याक तर तेणी सुद्दां आमचे खरें आमकां पाशत ना आतां काडपाक. आमी हांगासर पुलीस सुद्दां कोणूय आमी उठपाचें ना. हो वास तुमकां सदांच येता हांगा? सदांच चालू आसा. म्हणल्यार तो मनीस तुमकां आयकत ना कोणा? पार्सेकर म्हणटा तो मनीस तेजो ओनर तो आयकत ना तुमकां? आयकत ना. कितले आमी सांगून आसा. तेणी सुद्दां आमकां कितले सांगलेले आसा आमी हांगासून प्लांट उठयता आपूण काडटा दुसरो जागो पळयला तरी पूण तो फटींग उलयता. कितें म्हूण सारकें सांग न्ही आमकां. पाशेत पिटर जाले आमचे लोकांचे सगळ्यांचे.